नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम जावन आसा कविता फुल्लेली काणी आनी ह्या कार्यक्रमा खातीर आज हांव घेवन आयल्या कविता परतून मेळत तुवें म्हणलेली कविता. ही कविता हांव बरोवन सुमार 8-10 वर्सां जाली. तितले वर्स फुडें आमगेल्या देशांतू एक घटना चल्लेले. एक आवसुनाची स्वतः तिगेले धुवेक मारून कुडकी कुडकी करून लासून उडयलेली घटना देशांत चल्लेले आनी ताजे बदल वार्तापत्रांतू TV माध्यमांतू प्राय जोर येत आशिल्ले. एक आवसुनाची धुवेक मारची घटना कितले एक असह्य जालेले आनी सहजूक साध्य नातिल तसले एक घटन ती. तशीची आनी थोडे कडेन स्वतः बापसूनाची तागेले धुवे वयरी अत्याचार केलेले घटनाय वार्तापत्रांतू TV माध्यमांतू पळोवच्याक मेळत आशिल्ले. आनी सामाजीक माध्यम इतली जोरान वाडली की आमगेल संबंद पुराय कृतक जात वत असं म्हणलेली एक विचार म्हगेल मनाक येत आशिल्लो. एक दिकान न्हंय गुंडावचे तसले एक जीवविरोधी कृत्य चलत आशिल्ले. अनेक दिकान रानांत आसूचे मनजात्यो प्राण्यो पुराय गांवांक येवन जनान वाडयले तसले बेळे खावन मस्त नमनेचे हानी जात आशिल्ली. तशीची आमगेल शेजारच्योची कोणकी सदां आमी पळयत आशिल्लो वळखीचो अचानक तो एकलो बॉम्ब तयार करतलो मनीस म्हणलेले आमकां वार्तापत्र वाजून आमकां मनाक म्हळ्यार कळिता येत आशिल्लें. तसल पुराय विस्मीत पुराय घडचे तसले संदर्भारी म्हाका दिसले हांव सान आसतना वाडून येयले प्रपंच कितले चंद आशिल्ले, कितले मायेस्त आशिल्ले. आमी शेजारचे लोकू कितले प्रितीन एकामेका आमी मेळून घेवन आशिल्लीची. असल हो प्रपंच कसल्या अशी क्रूर जालो, कसल्याक एक नमने वात्सल्य भावू नात दिले एक क्रूर प्रपंच सृश्टी जाता असं म्हणलेले विचार मना येवन हांवें ही कविता बरयले परतून मेळत तुवें म्हाका म्हगेल तो सोबीत प्रपंच म्हणलेले एक कविता हांवें बरयले. परतून मेळत तुवें म्हगेल तो सोबीत प्रपंच. होडगून गेला म्हगेल चंद प्रपंच कोणय पुणी मागशी दितावे दय कोरून. होडगून गेला म्हगेल चंद प्रपंच कोणय पुणी मागशी दितावे दय कोरून. आवसूल मायेस्त हातांकय चिटकला भयंकर रक्ताची खत्त. आवसुले मायेस्त हातांकय चिटकला भयंकर रक्ताची खत्त. लैंगिक कामनेन मलीन जाला बापय भावांचे मोगाळ वेंग. लैंगिक कामनेन मलीन जाला बापय भावांचे मोगाळ वेंग. वोंट शिवयल्यांची मन उदारे करून उरलयनाशी. वोंट शिवयल्यांची मन उदारे करून उरलयनाशी. पांयांक घाल्ल्या सांकळ खुशायेल कडेन भोंवनाशी. पांयांक घाल्ल्या सांकळ खुशायेल कडेन भोंवनाशी. फाटीमागशी कोणकी धरला बंदुकाची तीर. फाटीमागशी कोणकी धरला बंदुकाची तीर. आनी खंयकी राखून असं फुट्टूक कोणा खातीर की दवरिले बॉम्बाची किटी. आनी खंयकी राखून असं फुट्टूक कोणा खातीर की दवरिले बॉम्बाचे किटी. शेजारांतूची भाड्याक असं अनामधेय अनामिक हत्यारो. शेजारांतूच भाड्या असं अनामधेय अनामिक हत्यारो. कृतक जाता गेल्ल्यांची संबंध स्मार्टफोन व्हॉट्सअप फेसबुकांत. कृतक जात गेल्ल्यांची संबंध स्मार्टफोन व्हॉट्सअप फेसबुकांतू. सगळ्यांकय तयार उत्तर मेळता गूगल विकिपीडियांतू. सगळ्याकय उत्तर तयार मेळता गूगल विकिपीडियांतू.
उदकापशी सौरग जाला, उदकापशी सौरग जाला, मनुष्याल रगत हांगा. त्या तुकून ಹೊಳ್ತಾ दोळ्या उद्दाक न्हंय व्हाळो आनी तळ्यांत. त्या तुकून ಹೊಳ್ತಾ दोळ्या उद्दाक न्हंय व्हाळो आनी तळ्यांत. तोंड घुंवडावनूच अभ्यास जाल्ले लोक घुंवडाच्या भायर सरल्यांची न्हंयची तोंड. तोंड घुंवडावनूच अभ्यास जाल्ले लोक घुंवडाच्याक भायर सरल्यांची न्हंयची तोंड. मित्रांकय पळोवकात दुबावी दोळ्यान, मित्रांकय पळोवकात दुबावी दोळ्यान. विस्वासाचे पाळची कुसल्यांची भरसपाचे सीकाक, विश्वासाचे पाळची कुसल्यांची भरसपाचे सीकाक. गांवांक भोंवचे गोरवां बरी भोंवताची, रानांतली वागू हस्ती आनी मोंजात्यो. गांवांत भोंवची गोरवां बरी भोंवताची, रानांतली वागू हस्ती आनी मोंजात्यो. आमची वरी तांकांय खंयच्यो पुरो एकसूरपणाचे क्रूर यातना. आमची वरी तांकांय खंयच्यो पुरो एकसूरपणाचे क्रूर यातना. मुखवटाचे वजनाक जीव थकला, ते काण उड्डोवची घडी येतली केदना. मुखवटाचे वजनाक जीव थकला, ते काण उड्डोवची घडी येतली केदना, येतली केदना. वय परतून मेळत वे मेगेले चंदू प्रपंच म्हळेले हे कविता. तुमकां हांव सुरवे सांगिल्लें म्हणके खंयची संदर्भारी उपजली म्हळेल गोतस. आतां ते प्रपंच म्हाका कोणेय पुणी दय कोन्न दितावे. ते प्रपंच हुडगून गेला. कितले चंद आशिल्ले ते प्रपंच. आवसो बापोसो भावंड भयण्यो म्हूण कितले मायपासान आमी एकामेका मेळ घेवन घरांत जिवन करतालेची. आमकां खंयी वच्चाकय भंय नाशिल्लें, कोणाल्या उल्लोच्याकय भंय नाशिल्लें. आतां ते प्रपंच ना, तो हुडगून गेला. आवसूल मायेस्त हत्तांकय चिटकला भयंकर रक्ताची खत. स्वता आपणाल पोट्टांतू जन्म आयिले धुवेक आवसूनच कात्तोरनू कुडके कुडके कोन्न लासून उड्डोवका जाल्यार कितले भयानक जावन आसच्या पुरो हे प्रपंचांतुले असले आशा आमिश म्हळेले एक विचार. लैंगीक कामनेन मलीन जाला बापय भावांचे मोगाळ वेंग. एक बापसून मोगान आवसू पोटोवन धरल्यार धुवे पोटोवन धरल्यार, एक भावान भयणीक मोगान पोटोवन धरल्यार तेन्ना आमकां कसलेय अन्यथा विचार मना येनाशिल्ले. आतां वार्तापत्रांतू आनी टीव्हींतू इतले जोरान बापयनच आवसूक न्हय धुवेक अत्याचार केल्लो म्हळेले एक विचारू आमी पळयता. तुकून आज मोगान धरची ते एक वेंग म्हळ्यार एक पोटोवन धरची तसल विशयताय आमकां आजी तितले सोबीत जावन दिसना. तांतू आनीक सगळी एक काम वासनेचे एक आड वासन आमकां नांका मारता. वोंट शिवयल्यांची मन उदार करून उरलयनाशी. वय कसले उरलयल्यार आनी कोणाकय दुखत की बा. तो कसो लेखत गी तसल भयत मनां भरला. इत्या म्हळ्यार हर एक मनशालें मन इतलें सूक्ष्म जाता गेला की कोणेय कसले उलयल्यार ते आपणाक उलयले म्हणून चिंतूत तसली एक अपाय आज आसा. आनी पांयांक घाल्ल्या सांकळ खुशायेल कडेन भोवनाश. वय थंय वच्चा हांग वच्चा म्हणून मनांत दिसल्यार वच्चा भय. कित्याक म्हळ्यार थंय खंयगी गेल्ले कडेन यात्रे गेल्ले कडेन न्हय आनी खंयगी सांत चलचे कडेन न्हय देवळा कडेन बॉम्ब दवरली खंय असल विचार पुरो आमकां आयकून खंय वच्चाकय मनाक एक नमने भीती. कोणाल कतिकी दवरलेले बॉम्बाचे ते एक निशान ते चुकून आमचे वयर फुटत की म्हणलें एक भय. खुशायेल कडेन भोवनाशी पांयांक घाल्ल्या सांकळ फाटी मागशी कोणकी धरला बंदुकाची तीर
आनी खंयकी राखून असं फुटूक कोणा खातीर की दवरिले बॉम्बाची किटी. वय केन्नाय कोणा खातीर की दवरलेली बॉम्बा किटी आनी कोणालगी वयर फुटून जीवहानी अपार जीवहानी जाता. ते जीव उकाण घेतिले मनशांक आनी ते बॉम्ब दवरलेल्याक कांयच अर्थार्थ संबंध आसना जाल्यार आनी कोणालगी वयली द्वेशान आनी कोणाकी लगड काडचीत आसले एक विद्यमान चलतस. शेजारांतूच भाड्या आस अनामधेय अनामिक हत्यारो. वय कितलीकी काळ तुकून भाड्या आशिल्ल खंय तो कोण कसल म्हूण कोणाकय गुतना. मागीर एक दीस एकाएकी अमके कडेन भाड्या आशिल्लो तो मनीस बॉम्ब तयार करता आशिल्ल खंय म्हणलें एक विचारू आमकां वार्तापत्र वाजून कळटा आमगेल शेजारांतूची तो हत्यार आशिल्लो म्हणून. तसल नमनेचे हर एक घडी फुंकून फुंकून पाय दवरका जालेली एक स्थिती निर्माण जाला. आनी कृतक जात गेल्ल्यांची संबंध स्मार्टफोन व्हॉट्सअप फेसबुकान आमगेल संबंध जाल्यार कितले कृतक जाता गेल्याचे. घरां भितर आशिल्ल्यांकची तांगेल जन्मदिसाक आमी शुभाशयो व्हॉट्सअपात्रू ना फेसबुकात्रू आमी घालताची. शिवाय आमी तांगेल्याक स्वता वचून तांकां एक जाय दिसाची एक शुभाशयो सांगल्यार कितले चांग आसतले. तशें म्हणून फेसबुकार गी व्हॉट्सअपार गी एक शुभाशय पुणी घालवे पळय म्हणून आज चूक समजता लोकूची मस्त जावन गेल्यांची. त्या तुकून व्हॉट्सअपारी फेसबुकारी शुभाशय आयल्या मात्र तांकां आमचे वयर मोगवे म्हळेल तसल एक परिस्थिती निर्माण जाला. कोणेय आमगेली एक पोस्टाक एक लायक करनी न्हय एक कसलेय घालनी म्हळी तक्षण तांचे वयर आमकां एक नमनेचे चूक समजणी येवच्या सूर जाता. हे पुराय आमगेल संबंध कृतक करता वता. सगळ्यांक उत्तर मेळटा तयार उत्तर मेळटा गूगल विकिपीडियांत. वय आज खंयचेय कोणाकय कसलेय संशय मळलो ना कारण गुगला गेल्यार प्रति एकाक उत्तर मेळटा. फूड जाल्यार मालगाड्याला घेवचून धाकल्यांनी कसलेय एक संदर्भारी तांगेल समस्येक परिहार निमगोवचे आशिल्ले. आज परिहार पुराय आमकां गुगलांत विकिपीडियांत मेळटा. कोणाकय कोणालेय अवलंबनय ना कोणालेय ऋणय ना कोणालेय अगत्यय ना म्हळेल मटाक प्रपंच येवन रावला. तशीच उदका पशी सौरग जाला मनुश्याल रगत हांगा. वय उदका पशी आज काळी उदक कुणी दुडवाक आमी घेवका पडटा ताजी पशी सौरग जाला मनुश्याल रगत. खंय पळयल्यार थंय आमकां एक हाता सान एक घाय जावन रगत आयल्यार आमकां पळोवच्याक असहनीय जावचें तसलें एक संदर्भ आसतना कोणकोणालकी रगत कळशीगटले हळोवच्याक जन आजी तयार जाल्याची एक क्षुल्लक कारणा खातीर. त्या तुकून हळता दोळ्या उदक न्हंय वाळो आनी तळयांत. खंय उद्दां हळका आशिल्ली त्या जागेर मनशाल दोळ्या उद्दां हळता. कित्याक म्हळ्यार एक अमायक पुत्ताक काण घेतिल्ली एक आवसूल दोळ्या उद्या आशा पुरते न्हय एक बामणाक हुडगून घेतिले एक बायलेले दोळ्या उद्दा आशा पुरते न्हय बापयक काण घेतिले एक चेडवाले दोळ्या उद्दा आशा पुरो. अशी उद्दां हळका जालेले न्हंयंतू व्हाळ्यांतू तळ्यांतू आज मनशाल दोळ्या उद्दाक हळची तसल प्रसंग जाला. तोंड घुंडानूच अभ्यास जाले लोक घुंडाच्याक भायर सरल्यांची न्हंयची तोंड. परस्पर यज्ञ मेळटना एक चंद हांस दिवन हांसची उल्लोवची आमकां भारी कश्ट जातस. आमी येदे हांसल्यार आमी ताजे दूर कितले ससार जाता गी न्हय तो आमकां खंय कसो लेखत गी हो इत्ते पळोवन हांसता म्हगेल निमित्त कसलेय एक उपकार जावका म्हूण लेखून हांसतस की म्हूण एक शुभ्र हांसाकय अर्थू अनर्थू कल्पन करचे तसले एक कालमानाक आमी आयल्याची. तोंड घुंडावचेची बरें म्हणून लेखचे संदर्भारी आतां न्हंयची तोंड घुंडावत तसले एक जीवविरोधी अनैसर्गिक एक क्रिय करूंक जन भायर सरल्यांची. मित्रांकय पळोवकात दुबावी दोळ्यान. आतां कोणय आमगेलो कोण परको म्हळेले भेदू ना. कोणय एक चंद कोण उलयता असं म्हण जाल्यार हांव उलोवचें उतर बद्द आशा पुरवेये
नाही हागेल मन अंतू आणि कसले कपटत्व असं की म्हळेल तसले एक केदनाय दुबावी दोळो म्हळ्यार मना एक द्वंद्व तसले एक दोळ्यान आमी आतां मित्रांक स्वता आमगेल भावंडांक पळोवंक तसले एक संदर्भ उपजला. विश्वासाचे पाळची कुसल्यांची भरसपाची सिकाक खंयची पळयल्यार तांतू भरसप म्हळ्यार कलबेरेके म्हणटा मू ते खंयचेय एक वस्तू चांग म्हूण मेळना. आमी रुखान जाल्लेलें फळ ते पूण चांग म्हणल्यार ताकाय वग्गी पिकूंक म्हणून कसगी करताची न्हय ताजी कलर वायट जावच्या नज म्हणून ताका आनी कसगी एक लेपन करता काय प्लॅस्टिकाची वॅक्स गी कसगी तशी खंयचेय आयच्या काळान तूं दूद म्हळें न्हय आहार धान्य म्हळें खंयचेय फलवस्तू म्हळें प्रती एकांतूय भरसप म्हळ्यार कलबेरेके तसली एक सीक वाडील तुकून आमकां खंयचेय विश्वास करचेशी ना. खंयची खाव येत हे खेल्ल्यार आनी कसले रोग येत गी म्हळेले भैयानच खावका पडटा. गांवांत भोंवची गोरवां बरी भोंवताची रानांतली वागू हस्ती आनी मनजात्यो. रानांत आसूंक जालेले प्राण्यो मनजात्यो पुराय आतां गांवांत येवन भोंवताची मात्र न्हय मनशान कश्ट पावन केलेले बेळे ते नाश करताचे. जाल्यार इतिका तरी हे मनजात्यो रान सोडून गांवां येता आसाची म्हण आमी चिंतल्यार पळोवशा आमगेले म्हणके तांकांय एक सुरपणाचें म्हळ्यार आपण एकलो जाला म्हळेली एक यातना तांगेले मनाक खंयचून खावच्या पुरो कित्याक म्हळ्यार रानांतुले मनजातींक प्राणींकय आमी मारून तांकां कैद केला. थंय आतां एक गी दोन गी वागू ते हे अमूल्य जाल्लेले आमगेले वनप्राण्यो आतां आसूं गेल्याची ते तुकून तांकांय थंय भोवशा एक सुरपणाचे एक क्रूर यातना खंयचून खाता अशा पुरो ते तुकून ते गांवां येतस की मुखवटाचे वजनाक जीव थकला ते काण उड्डोवची घडी येतली केदना ते काण उड्डोवची घडी येतली केदना. वय केदनाय तोंडारी एक आमी एक मुखवट म्हळ्यार एक मुखवाड घालून घेवन भोंवची परिस्थिती आज आयल्या. ताजी वजनाक इतली जीव थकला गी एक केद्दन काण उड्डोया म्हूण आमकां दिसतस. आमी सहज जावन केदना म्हणके आसचेशी आसच्यो तो दीस केदना येत तो सोबीत सुंदर प्रपंच आमकां केदना वापस मेळत म्हळेले एक आकांक्षा एक कवितेंतू हांव व्यक्त करताची ही कविता बरयलेली. ही कविता तुमकां कशी लागली म्हणून आमकां अवश्य बरया. आनी ह्या संदर्भार तुमकां एक विचार सांगू इच्छ पावता. गेल्ले वर्स नोव्हेंबर 24 तारीखेक प्रथम पंत कविता फुल्लेल काणींतुले कविता हांव तुमचे मुखारी प्रस्तुत केलेले. ताजे नंतर आतां जून 15 म्हणटना 30 कविता ते जल्मलेली आनी ते फुल्लेली काणी हांव तुमकां सांगली. भोवशा तुमगेले बारी एक प्रोत्साहू आनी तुमगेले अभिप्राय तुमी तिळसिलेले निमित्त हांव आनी इतली उमेदीन हे कार्यक्रम चलायसून दिवच्याक साध्य जाले त्या खातीर तुमकां हांव धन्यवाद सांगता. तशीच विश्व कोंकणी केंद्राकय हे एक कार्यक्रम करूंक अवकाश दिलेले खातीर हांव धन्यवाद सांगता. आनी येवचे गुरुवार जातना कविता फुल्लेली काणी आसना विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी लायक करा सबस्क्रायब करा म्हण सांगताची हो कार्यक्रम हांगा समाप्त करता. नमस्कार.